aja. Kadang ba? आणि सबसिक्वेंटली मागीर त्याच्याने आनी एडिशन्स केल्ले पूण त्यान पयलीं संभाजी तेंच्यांनी आउटपोस्ट बी मागीर पोर्तुगीजांनी अक्वायर केली रमेश सर फाटिया, रमेश सर फाटिया इकडे का सर आम्ही पडो ఇంకా మంచి फोटो सामा तुम्ही पाहिजे खाल व्हिडिओच्या नादा हां मॅडम स्वाहादाना पहिले बस असाने भाव नाही सगळं ओके सर सर बैगलाइट विजिट केलं तुम्ही शापोरा फोर्टात गोवा गव्हर्मेंटाचो एक संकल्प आसा आनी एक डायरेक्शन्स आसा सगळ्या मिनिस्टरांक भितर की सगळ्या आमच्या तालुक्यांनी एक एक मिनिस्टरान प्रत्येक म्हयन्याक एक एक फावटी वचपाचें आनीक त्या भागांतले जे आमदार आसतले पंचायत मेंबर्स आसतले सरपंच आसतले जिल्हा पंचायत आसतले ऑल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स तांचे ग्रीवन्स आसतले आनी त्या भागांतले त्या त्या डिपार्टमेंटाचे जे कितें एरियाज where they are supposed to do work, inspect it, get grievances from the locals also. अशा स्वरूपाचो एक दौरो संपूर्ण राज्यान भितर जाता. म्हजें टर्न आसा की फर्स्ट टर्न बार्देजान भितर पयर म्हजें सांग्यार जाल्लें
एग्रीकल्चर मिनिस्टर विनय आयिल्ले. आयज हांव बार्देस तालुक्या भितर आसा, बार्देजान भितरचो आमदार आसा. आयज आमचे बरोबर आसा डिलायला लोबो, शिवोलीचे माननीय ऑनरेबल MLA, and she has specially requested me to come here and have a look at Chapora. I have a department of archaeology and archives, and वो जो monument आसा protected area, वो protected आमची सायट आसा ती कशी प्रिजर्व करपाची, कन्जर्व करपाची, आनी तातूंत भितर आमकां कसो डेवलपमेंट करपाक मेळटा सो दॅट लोकल्स गेट बेनिफीट ऑफ एक रेवेन्यू मॉडेल जावचो, हांगा जे लोकल आसात तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावचो, आनी तातूंतल्यान एक बरो सुंदर अशें पर्यटन स्थळ जावचें, एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशन जावचें. सो ऑल दीस टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑनरेबल MLA, आय पेड अ विजीट टू दीस फोर्ट. आनीक आमी हातूंत भितर कितें बरे गोश्टी करपाक मेळटात त्यो आमी पळयतले. हातूंत भितर तांकां हावज किपींग जाय, प्लास्टीक फ्री झोन करपा जाय, हांगा नवे डेवलपमेंट, हांगा आतांच पयलें आमचे इट इज व्हेरी डेंजरसली हें आसात त्या जाग्यार आमी कशें म्हणजे आर्किओलॉजिकल व्हॅल्यूज डिस्टर्ब करनासतना कशें आमी म्हणजे मटेरियल तशें यूज करून करपाचें आमी प्लॅन करतात. आमच्या ह्या डिपार्टमेंटा भितर हो फोर्ट परत रिनोवेशनाक घेतिल्लो आसा आनीक रिस्टोरेशन, आनीक हो रिस्टोरेशन करता आसतना ताची जी नॅचरल ब्युटी आसा ती त्याच प्रमाणे म्हणजे नॉट नॉर्मल सिमेंटींग वर्क त्या हातूंतल्यान आमी हें करपाक सोदतात. सो दिस इज पर्टिक्युलरली अ विजीट टू डेवलप, रिस्टोर एंड मेक अ सर्वे एंड रिव्यू द डेवलपमेंट रिस्टोरेशन वर्क कसो जाता ताजे बद्दल. म्हजे बरोबर डायरेक्टर आसात आर्किओलॉजी डॉक्टर निलेश फळदेसाय. सो आय वील टेक इनपूट फ्रॉम दी पंचायत सरपंच, आनी आमची पंचायत मेंबर आसा, सरपंच आसा. So I will take them into confidence before taking any developmental works, take their suggestions also and improvise this touristic site. आमकां दिसती पडटा एक important touristic site wherein at least daily तांचे 2000-3000 visitors footfall हांगा इतके मोठ्या प्रमाणात येतात. So this deserves to be renovated आनी हातूंत भितर कितें तरी आमकां खूब बरे तरेच्यो सुविधा निर्माण करपाक जाय. टॉयलेटची फॅसिलिटी ना हांगासर टुरिस्ट येता म्हटल्यार गार्बेजीचे प्रॉब्लेम. सेम टायम तुम्ही जेन्ना म्हणटा की टुरिस्टीक पॉयंट हांगासर जशें सांगलां तशें आदरांनी लोक येतात, ट्युरिस्ट येतात, पण हांगा तांचे खातीर कसली सुविधा एक जाल्या, दुसरी मोठ्या प्रमाणात बुरशेपण हांगा दिसती पडटा. सो हे गजाली तुमी कितले गंभीरताय? आनी हांगासर हे जे वेंडर्स, लोकल वेंडर्स बी अशे आहात हांगा भितर असले, आतां लास्ट विकान सगळ्यांक रिमूव काडलेले आहात. सकयल सायडीक सुद्दां वेंडर्स खूब असलेले, ते सगळे हांगासर प्लास्टीक बी बांदून हे करतात, बुरशेपणा करतात. आमी तुमकां कशें दिसता वेदर वी शूड टेक एक्शन अगेन्स्ट डॅम ऑर आमी हें क्लीन करपा जाय न्ही? आमकां फोर्ट डेवलप जाल्लो जावपा जाय, हांगा क्लिनिनेस उरपा जाय, हांगा प्लास्टीक फ्री झोन जावपाक जाय, जाल्यार थोड्यो गोश्टी आमकां करच्यो पडटल्यो. त्यो एखादे वेळ लोकल MLAच्या किंवा आमच्या पंचायतीच्या अगेन्स्ट वचपाक शकता. बट आय एश्युअर दी ऑनरेबल MLA एंड दी पंचायत कन्सर्न एंड दी वार्ड मेंबर दॅट नथींग वील गो बॅड इन फ्युचर. यू मे फील आयज आमी कितें जर एक्शन घेतलें जर जाय जाल्यार इट वील हर्ट यू, बट वी वील सी एंड एश्युअर एंड प्रॉमीस यू दॅट रिस्टोरेशन वर्क आफ्टर रिस्टोरेशन वर्क वी वील प्लेस ऑल दोज डिस्प्लेड. मीन टायम आमकां काम करतलो जर जाय हांगा मटेरियल हाडपाक मेळना, हाव टू गो अबावट, अदरवायज दीस वील रिमेन लायक दॅट. आमकां एक बेस्ट ऑफ दी सायट आसा, टुरिस्टीक सायट आसा, वेरीन एज इट इज विदाउट मच डेवलपमेंट वी रिसीव सच अ फुटफॉल हियर and that has to increase. A revenue model has to be developed. ह्याच रेवेन्यू मॉडेलाचेर जर वो रिस्टोरच केलो ना जाल्यार हे सकयल गाडे घालून बसले आसात ते खंय कितें बिजनस करतले, ताचे परस बऱ्यो बिजनस ऑपॉर्च्युनिटीज आमी डेवलप करतले. सो आय रिक्वेस्ट दी पंचायत मेंबर्स एंड ऑनरेबल MLA just we will work out a model wherein without much problems to the local vendors here तांकां कशा भशेन एस्टॅब्लीश करपाचें वी वील टेक केअर ऑफ दॅट. बट इन द मीन टायम आमकां दिसता की आमी
करपा जाय काय नाका यू जस्ट टेल अस करपा जाय न्ही ना आमी बरेच मागोस विजीट केल्ले आसा ताजे नंतर आमी जेटी पॉयंट केलो आनी दीस इज अ थर्ड स्पॉट सो एक हांव आमचो लोकल रवी हरमलकर एक तुमकां सजेशन दिवपाक तुमी म्हटलें रेवन्यू वाडोवपा जाय आनी लोकांक बिजनस पॉयंट मेळपा जाय हांव तुमकां एक सजेशन दितां जशें तुमी रेईस मागूस टू पणजे रोप वे केला पळय हांगासरूय तुमकां गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आसा रोप वे करपाची फ्रॉम हियर टू थंय आमचो हिलटॉप म्हणून वागातोरा पॉयंट आसा जो जे तुमचे डिपार्टमेंट GTDC जे GTDC आमची प्रॉपर्टी घेवन जी GTDC लोकांक डेल्लीकरांक विकता ती स्टॉप करून लोकांक रेवन्यू मेळपा जाय म्हणून दोनूय कडेन ऑप्शन आसतले हांगासर रोप वे करा आनी तुमकां जशें सांगलें तुमी जशें सांगलें पळय हांगासर गार्बेज जाता आमी येवन पयलीं कलेक्ट करताले हांगासर गार्बेज भितर हाडूंकूच दिवनाका एक ऑफिसर तो एक स्टाफ दवरा थंय आनी तांकां बॉटल्स आर नॉट अलावड कित्याक आमी लथार्जीक टू थ्रो दॅट रिमेनिंग we congratulate you for taking cognizance of this and you yourself dedicatedly catering to this म्हणून आमकां हो फोर्ट क्लीन दिसता पण अनफॉर्च्युनेटली हे क्लीन करता आसतना आमकां दिसता आमी सकयलेय बी उडयतात तुम्ही म्हणना हांव पण कोण तरी काडटा सकयल उडयता कलेक्शन सेंटर आसा कनेक्शन ते बी मातशें रेस्टोर करपाक आमी फुल सराउंडिंग आय विल टेक इनपुट्स फ्रॉम दी पंचायत अँड ऑनरेबल MLA आणि आमचे जे कार्यकर्ते आसात किंवा नागरीक आसात तांचे कडल्यान तुमी जशें सजेस्ट केल्ले आसा आणि लोकल आमी वी विल एक्सप्लोर ऑल दी पॉसिबिलिटीज वॉट कॅन बी डन सो दॅट दीस इज मेंटेन वेल अँड इट विल सर्व फॉर अ लॉंगर पिरियड म्हाका दिसता की आमचे शिवाजी महाराज किंवा संभाजी महाराजांचे लक्ष हाजेर गेल्लें आनी तांचें आगमन जावं कितें तरी हिस्टोरीक फॅक्ट्स आसात दॅट संभाजी महाराज ऑल्सो हॅज टेकन कॉग्निजन्स ऑफ दॅट द ब्युटिफूल फोर्ट ताज्या तकल्यान गेल्लो आनी ताणें आपली आर्मी किंवा मशिनरी हांगा लायिल्ली अँड वी जस्ट कॅनॉट इग्नोर दॅट आनी जे पुरुश आसात जे लोकल्स हांगा बिजनस करता पळय तांकां न्ही आयडेंटिफाय करा लोकल्स आय मीन टू से प्युअरली लोकल्स आयडेंटिफाय करा तांकां पयलीं शॉपां दिया आमकां एक बिजनस करता आय विल टॉक टू देम लिगली हांव कितें सांगता जाणा लिगली सगळें करतले पंचायतीक रेवन्यू हांव इतकेंच सांगता की आयज आमकां ह्या फोर्टाचेर येवपाक आयज आमचे जे ऑफिसर्स आसात डायरेक्टर आसात तांकां गाडी थंय दवरची पडली आनी चलत येवचें पडलें हय जाल्यार ट्युरिस्ट जेन्ना येतात तांकां कितले त्रास जातले आनी जर वाहन खंय लागीं हाडपाक आमचे एक पार्किंग प्लेसीचेर हाडटा पसून जर मेळ्ळें जर जायत जाल्यार कितें वायट आसा पार्किंग प्लेस ना पार्किंग प्लेस ना म्हणजे दीस आय एम अ व्हेरी टफ पर्सन आय मे बी एक्सिडेंटली अ पॉलिटिशियन बट बेजिकली आय एम अ एडमिनिस्ट्रेटर यू कॅन से दॅट हांव कोणाक काळजी हें करचो ना हे जे पळय जाल्लें आसा अपेक्षा आसा आय हॅव डायरेक्टेड माय ऑफिसर डायरेक्टर ताणें खुबशें क्लीन केलें बिचाचें हाजेर वयर आसा तें क्लीन केलां दिसता म्हाका बिनासतना केल्लें आसा विच एवर डिपार्टमेंट्स ऑर विच एवर corporations I have entered, I am tough enough. We want to save our government land, government good places. We will not allow anybody to destroy the beauty of the fort. So for that purpose, if you please don't mind, we will take actions. We will see, we will invite your suggestions on that, how to rehabilitate all those people who are displaced. But it is very necessary as of today. We need machinery to get this restored. ह्या फोर्टाचेर आमकां रिस्टोरेशन वर्क करपा खातीर आमकां हांगा मशिनरी हाडची पडटली आमकां हांगा रॉ मटेरियल हाडचें पडटलें आनी तें फाटलें हें जर काडले शिवाय आमकां कांय करपाक मेळचें ना सो वी वील टेक सो ऑनरेबल MLA डोंट मायंड जस्ट सपोर्ट अस आय नीड अ सपोर्ट फ्रॉम द पंचायत मेंबर्स पंचायत सरपंच जिल्हा पंचायत ऑल ऑफ यू so that we can put up a best place here in कलंगूट हांव येतलो हांव 5 वर्सांनी 2 वर्सांनी वतलो कळ्ळें न्ही पूण हांव एक चापोरा सॉरी शापोरा ह्या प्लेसीचेर कायम तुमकांच मेळटलें हें सगळें सो लेट अस डू इट पूण थंयसर प्लॅन आसा हांगा एक डेडिकेटेड पार्किंग झोन आनी वेंडर झोन दॅट इज वॉट आमी परत आतां आयज हांव म्हजी फर्स्ट विजीट आसा आनी हातूंत भितर पार्किंग झोनी आसतले इवन कितें करपाक मेळटा न्ही वी वील टेक सजेशन्स एंटरटेनमेंट झोन आसतले पार्किंग झोन आसतले इटरीज खंय तरी घालपाक मेळटा विदावट डिस्टर्बिंग द ब्युटी अँड ताजी हें आसा न्ही
ताका हात लायनासतना टच करनासतना वेरेवर पॉसिबल वी वील ट्राय टू गेट ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ टुरिस्ट वेन ही विजिट्स. ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पळय न्ही तो वी वील क्रिएट दॅट विदाउट टचिंग द ब्युटी ऑफ दीस. सर आम्ही लास्ट खुबशीं वर्सां पळयतात मंत्री आतां वता मागीर कांय जायना सो वी वॉन्ट टू टेल यू हांव येवचे पयलीं हांगा करून दाखयलें. ओके बट कोर्टाचेर तुम्ही पळयतले ॲटलिस्ट 150 स्ट्रक्चर्स आर डिमॉलिश्ड हियर यू नो बिफोर आय कूड मेक दीस एंट्री. ना सर गेल्या विकान याची राज्यपालाची विजीट असली ते येतले म्हणून हांगासर सगळें क्लीन केलेले आहा ते राज्यपालाच्या स्टाफान केले ना ते आमच्या डिपार्टमेंटान केले सर डिपार्टमेंटानूच केले. वी विल कंटिन्यू वी नीड युअर सपोर्ट अँड इफ इट इज टू बी डन यू हॅव टू बॅकच. तुम्ही मदीं आयले जाल्यार जावचे ना ते. तुम्ही जर मदीं आयले जर जाय जाल्यार जावचे ना. म्हाका कित्याक सगळ्यांचे घेवन करपाक जाय तुमच्या बऱ्या खातीर तुमच्या भल्या खातीर ह्या रेस्टॉरंट अँड आय एम प्रॉमिसींग जे कोण डिस्प्लेस जाल्ले आसा दे वील फायंड अ प्लेस बट इनिशियली दे शूड सपोर्ट अस. I would request all support is there, sir. सर आणि एक अंजुनान GTDCचो प्रोजेक्ट घेतलेलो ते 10 वर्सां लागली हे करपाक आम्ही ह्या पोर्टाच्या हांगासर तशें जावपा जायना. बेगीतले बेगीन जावन तेंचे पोटा पाण्याचो प्रश्न सुटावो जावपा जाय. Amount for restoration of courts, the archaeology department. No, we have some budget, and when we plan a budget, we take into consideration all those sites which are required in this years, particular years of restoration. Accordingly, we have a budget for that. We have provided a budget also here. Kitne asna restoration? So 2.6 CR. 2.6 CR, 2 crores 60 lakhs CR. Work is tendered here, and we will see to that if everybody supports us, we will see to that best of the site we will maintain. We will create and maintain that. आणि हातून भितर आमकां हाऊसकीपिंग जाय पडटलें आतां. हातून भितर आमकां ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी जाय कारण खूब ह्यूज एरिया आसा. म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर जावं बाकीचें कितें करपाक जाय न्ही एखादे वेळ हिटरीज जाय पडटले बट नॉट शॅबी. पीपल कम एंड दे पुट इरेक्ट देर स्ट्रक्चर्स तांकां जाय तशें. ऑल दीज आर प्लास्टीक स्ट्रक्चर्स कळ्ळें न्ही. इट डजंट लूक गुड. इट हॅज टू बी डिसेंट. इट हॅज टू बी सिस्टमॅटीक. पीपल शूड नॉट हॅव एनी डिफिकल्टी इन क्लायबिंग ऑर मुवींग अरावंड. नाव आतां आमकां आमचेच जर ऑफिसरांक वयर चडपाक खरस मारी चडचें पडटा एवढच्यान तेवढच्यान तांकां साल्वार करून आमी इतकेंच करतात दॅट वी वील टेक केअर ऑफ ऑल ऑफ देम हू वील बी डिस्प्लेस्ड हियर. रायट नाव इट इज नॉट अ रेव्हेन्यू मॉडेल. म्हणजे म्हाका दिसता शेकड्यांनी लोक आतां हांगा धंदो करतात ती 1 रुपया कोणाक दिनात आनी थोड्यांनी हांगा दुकानाच घाल्यात आपले बापायची प्रॉपर्टी जाल्ल्या भशेन. अ सिंगल ओनर आय एम टोल्ड he has got 10-15 shops and he is letting it out for 10,000 per month. Whose property is this? You कापोदी बांदून जर रजिस्टर केले जर जायत we will not entertain anybody of this, you know. म्हाका वायटपण लोकल हांचेर घेवचें पडटलें. तितून मागीर झगडी जातात ते. तुमचं जर 7 आसा जाल्यार करतलो हय न्ही नाल्यार मागीर अशेंच उरपाचें. सर बार्देशांत 5 पोर्ट आहा ह्यो आतां तुमी रेश मनीस गेलो वयर गेलो मागीर सगळे बाकीचे बीन हे जाता. स्लोली एवरीथींग कॅनॉट बी टेकन अप नाव. पण हांव ज्या ज्या सायटीचेर वता खुबश्यो सायट्स हांवें केल्ले आसात कळ्ळें. म्हजे मतदारसंघाचे म्हजे डिपार्टमेंट आसा आर्किओलॉजी आर्कायव्ज हातून भितर ज्यो गोष्टी करपा जाय हांव इमिडिएटली आय वील पे अ विजीट टू ऑल दीस. इफ नॉट टुडे सम अदर डे. कोलवाचो तो सामकोच हें धरला. हय आतां टायम मेळ्ळो जाल्यार हांव तेंय करतलो. लागीं आसा. तशेंच सुभाष बाब हो फोर्ट म्हणटा तो एंटी सोशल एलिमेंट्साकूय लागून तसो फामाद आसा. गेल्या म्हयन्या मर्डर पासून जालो रातचो हांगासर. हे क्रायम्स कंट्रोल करपाक कितें स्टेप्स घेतले हांगासर? No, today this is my first visit, and you have rightly said that it is famous for the criminal activities करपाचे. ताजेर कितें तर दवरतले. दॅट इज वॉट आय हॅव सेड. आमचे सुपरवायझर रायट नाव वी डू नॉट हॅव एनी सुपरवायझर्स. हांगा आसा म्हटल्यार फक्त 5 ते 6 मेरेन असतात. आफ्टर दॅट कोण नासता. आमचे रातचे सुपरवायझर घालचे पडटले. बट इट इज अ वास्ट एरिया अँड यू वील नॉट बी एबल टू इवन इफ यू पुट सुपरवायझर हाऊ मेनी ऑफ द सुपरवायझर्स वील कळ्ळें न्ही. हांगा सगळ्याक सुपरवायझर लायतले जर जाय आमकां हें आसा CCTV करुया आमी. CCTV बी कित्याक पूण ते CCTV पसून जर
we will see. So we are acting CCTV. This is the only way we can climb. येस सर आता सध्या सुरुवातीकच केले जाल्यार जातले न्ही. सध्या ॲक्च्युली एंट्रन्स सर हे हा बट आता हांगा ही वाट ब्लॉक करून आमच्यांनी कितें जाता जाल्यार पळयता फाटसून आता सगळे वाटे जाल्ले मॅडम आयज आमचे मध्ये हा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आर्किओलॉजी सर सुभाष फळदेसाय, डायरेक्टर आर्किओलॉजी, आमचे सगळे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, वॉर्ड मेंबर्स आनी हांगा सगळे ग्रामस्थ, press media. First of all, I would like to thank the Honorable Minister for coming, paying a visit over here. पहिलेच फावटी ताची विजीट हा आणि ही हॅज ऑलरेडी सेड इट ऑल. वेग्याचे वेग्यान हो फोर्ट रिस्टोर करपाची गरज आहा आनी जेन्ना फोर्ट रिस्टोर करता आमी एसेंब्लीन पासून हो पॉयंट घातलेलो आमच्या सराक की हो फोर्ट रिस्टोर करूंकूच जाय कित्याक हे फातर दर्यान पडटा एंड दीज आर व्हेरी एक्सक्लुजीव स्टोन्स, यू डोंट गेट देम नाव. सो सरान आमकां ऑलरेडी अश्युरन्स दिल्ले हा हे बेग्याच्या बेग्यान जातले म्हणून. आनी सांगता ते प्रमाणे जेन्ना मटिरियल इफ द फोर्ट एक्झिस्ट देन ओन्ली द लोकल्स कॅन डू एनी बिजनेस. सो जेन्ना फोर्ट आमी रिस्टोर करतले तेन्ना सगल्यांक काडटले आमी आनी सिस्टमॅटिकली वी वील give them place. Goans, I mean the locals will be given first preference and one stall per person. एकट्यान ते 10 स्टॉलांक घालूंक जावचें ना. इट्स खाला रावन पयलेच फावटी हांवें पळयलें तेन्ना इट वॉज लुकींग लायक इट डज लूक लायक अ स्लम एरिया. दीस इज अ ब्युटिफूल ट्युरिस्ट प्लेस वीच वी हॅव टू कन्जर्व आनी ते स्लम एरिया ही दिसोंक फावना. सो आमी पंचायतीचे आनी सगळ्या आमच्या ग्रामस्थाचे हेल्प घेवन आमची लोकल सगळ्यांचे हेल्प घेवनूच हे सिस्टमॅटिकली वी वील गिव देम स्पेसीस अगेन. आनी सांगला ते प्रमाणे हांगा पार्किंगूय जावंक जाय. पार्किंग स्पेस इज ऑलरेडी आयडेंटिफायड दे डावन वे वी वेलकम्ड सर. दॅट इज ऑन द रायट हँड सायड इट इज फॉर 4 व्हिलर, लेफ्ट हँड सायड फॉर 2 व्हिलर्स. ते ऑलरेडी आयडेंटिफाय. ते फकत कोमिंदारी कडेन उलोवपाचें हा, तेंच्या कडेन उलोवतली आमी. आनी सांगता ते भाशेन 2000च्या वयर लोक येतात हांगा, ट्युरिस्ट येतात आनी हें पळोवंक फावना. इट इज नॉट अ फ्ली मार्केट. दीस इज अ ब्युटिफूल प्लेस वेर सांगला ते भाशेन पोर्तुगेज आमचे मुगल किंग एम्परर हॅड इरेक्टेड इट फर्स्ट. मागीर इट बिकेम Shivaji Maharaj. No, he after he came, the one who built. Yeah. So you go on this. And magir jitle Portuguese. This was a place of defending the borders. Anga sakun defend जाताली. So it has a historical important site it is. हे आमी प्रिजर्व करपाची गरज आहा आनी आमच्या सराच्या मिनिस्टराच्या आदारान आमी ते वेग्याच्या वेग्यान करतली आनी लोकल्स डोंट हॅव टू फियर एट ऑल. तुमकां तुमचे जागे मेवतले पूण जेन्ना आमी रिस्टोर करतले तेन्ना तुमकां बिजनस मेवतले. सो हे रिस्टोर करता तेन्ना तुमकां सगल्यांक आमचे कडेन सपोर्ट करूंक जाय and we will give you all again please. Thank you very much. Thank you. तिकडल्यान एक वाट आसली मॅडम तिथे कोणी तरी ब्लॉक केला होता तिकडे हॉटेलान हांगा सुद्दां तेंचे हांगा कन्स्ट्रक्शन विदीन द 100 मिटर्स सोडपाक जाय. भितर पावले ते एनक्रोचमेंट जाला सर. तेजे डब्ल्यून खूब एनक्रोचमेंट केला. डब्ल्यू म्हणल्यार कोण तिकडल्यान वाट चलोन येताले सिवेज दर्यान सोडटाले ते आमची बाउंड्री आसता ती कडल्यान वाट आसली गोबीच्या वयल्यान ती बंद केली वचून आमची प्रॉपर आसता 100 काहीतरी 100
फोटो क्लिक कर सगळे करून पळयात आनी ती जर आसा जाल्यार सर्व देम दी नोटीस. सारखे सर हांगा सर भंय दिसता पयलीं. एलिवेट गेल्ले. एक काका